दुबावा विरेत जेजू लोकां मदें आसतालो। सगळ्यांचे लक्ष जेजूचेर आसतालें, कित्याक म्हणल्यार जेजू पिडेस्तांक पेकोवणी दितालो, ओचोऱ्यां कोत्तालो आनी आपले उलोवप कोत्ताना लोकांक नवें आनी पोरजेचें देवाच्या राजा वयर शिकयतालो। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मशास्त्री कशे परी वागता तें सांगता। जेजूचे वागणुके आनी धर्मशास्त्रांचे वागणुके मदें खूब अंतर आसा। जेजू लोकां मदें भोंवून लोकांची सेवा कोत्तालो, तेंच जाल्यार धर्मशास्त्री फकत लोकांक दाखोवंक तांचे मदें आसताले। नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसताले आनी जेवणा मेजार मानाच्यो स्वातो सोदताले। रस्त्यांचेर लोकांनी आपणाक सलाम करूंक तांचो आवंडो आसतालो। नाक्यांचेर उबो रावन आपूण भाग्यवंत म्हूण लोकांची दिशाभूल करूंक मागणें कोत्ताले। देवाचो मोग तांच्या काळजांत नासलोच। हाका लागून जेजूक तांच्या करण्यांचो कंटाळो येता, देखून तांचे फटवणेक बोली पडना जावंक जेजूक लोकांक शिटकायता। आमी लोकां मदें आसतना जेजू परी सेवेची जावंक वावरूंक जाय। आमच्यान कोणाक उत्तेजन दितलें उतर दिवन, दुसऱ्याक बुजवणेचें उतर दिवन आनी सगळ्या सवें हुस्को आनी मोग दाखोवंक जातालो। जेजू बापाची खुशी कोत्ता, आमी देवाची खुशी करुया। जेजूक स्नानाची गरज नासली, पूण जुआंव बाप्तिस्ताचें स्नान तो घेता। उदकांत बुडोवन भायर सरून नवें जिवीत सुरू जाता। ही कुणा जेजूच्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणाची। पवित्र स्नाना वरवीं हांव म्हजे कुशेक मेळ्ळां आनी देवाचे कुशेक जिवंत जालां। म्हजें बळ पवित्र आत्म्यांतावन येता, संवसारी वस्तूंतल्यान न्हय। ताची कुशी मनांत दवरून दुसऱ्यांच्यो गरजो म्हज्या गरजांवन उंच दवरूंक देवाचे मागण्याची राज फांकारूंक म्हाका आपयता। आमी नितीन जियोवन दुसऱ्यांक नीत दिवंक वावरूंक गरज, कित्याक देवान आमकां ह्याच खातीर मागल्यात। तर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे मिसांव आमी हुर्बेन फुडें व्हरूंक आनी ताच्याच पावलांनी चलूंक नीज मिसयोनार आमी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान आमकां कृपा मागुया।